आमी जायती तयारी केल्ली ती आयज फोड मेवलो सो आमकां दिसलो सो तो सदांच आमचे देवाचो पात्रून आनी भोव करून तो बागेवन जाल्या उपरांत सांज जाल्या उपरांत लोक चडोवत आसा ताचें देवोसांवूय चडत आसा म्हणटच ही अत्मीक तयारी बरे भशेन जावची म्हूण आमकां सगल्यांक फायद्याची जावची म्हूण ही म्हजी मागणी. सांत तुजेवास म्हटल्यार तो मॅन ऑफ एक्शन. तो फकत न्हय मागणेंच करतालो पूण मागणें करता तें आपणाच्या जिवितान तो पाळटालो आनी बरें करतालो दुसऱ्यांक गरिबांक आदार दिवप अडचणींक सांपडलेल्यांक आडकडींक सांपडलेल्यांक ताणें तो श्रीलंकेक पावसोर कितलें बाटेक ताणें बरें केलेंच आसा. ताचे वरवीं अदीक आनी अदीक जेजूची वळख सगल्यांक मेळूंक आमी मागता. आमी ह्या जाग्यार जायत्या लोकांक येवन देवाचें उतर आयकुचें म्हूण आमी जायत्यो अरेंजमेंट केल्ले आसात. केरीत भाशेन फाल्यांचो दीस पिडेस्तां खातीर मागचो दीस आनी पिडेस्तां खातीर जायते अरेंजमेंट आसा हांगासर. आमकां जायत्या लोकांनी येवन हांगासर देवाचें उतर आयकून तांचो भावार्थ वाडलेलो. तर तुमी येवचें देवाचें उतर आयकुचें आनी 16 तारखेर आमचें फेस्त तर बरे भाशेन सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण आमचें आवडे. हांव समजता लोक हांगा येवन सांत जेवाराचें देवासांव आनी वाडयतले म्हणून मागता सगल्यांनी नोवेनाक आनी फेस्ताक येवचें.